देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप इजाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले आनी मातेवाचे शुभ वर्तमान. ते तुमकां सांगतात तें करात, पूण तांच्या कर्तुबां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. एक बापूय आपल्या भुरग्यांताय उलयता तसो इजाइयास प्रवाद्याच्या वाचपांतल्यान आमचो दयाळ देव आमचे लागीं उलयला. बोगसणे दिवन आमकां नितोळ बर्फा कापसा सारकी धवी करूंक आपलें मन पडयलां. खोट्या नश्ट्या जिवितांतली पयस रावूंक मात आमकां शिडकायल्या. उदार काळजान सेवा चाकरी करूंक आनी न्याय नितीन चलूंक आपल्या भुरग्यांक उत्तेजन दिलां. शुभ वर्तमानांत जेजूच्या काळार वसलेली फारिसेव धर्मशास्त्रांची दोंगी चाल नाकारल्या आनी असल्या फुडाऱ्यांक शिडकायल्यान देवाच्या मना प्रमाणे आपलें काम करचे बदलेक आपल्या काल आसलेल्यांक आदार सहकार दिवन बरें मार्गदर्शन दिवचे बदलेक आपल्यापणान व्हडायेन मनशाच्या खांदार तोळूंक जायना तसले कायद्या उपदेशांचे मोजोण मनशांनी घडलेल्या रिती चाली संवयांचो भार घालतात म्हूण पुढचेक चतरायेन रावूंक उलो केला. देव तर उदार मोगाळ म्हूण आमचें पयलें वाचप आमकां शिकयता जाल्यार देवाचे फुडारी आपल्यापणाक पयलो जागो दिवन देवान आपल्याक दिल्लें काम विसरल्यात म्हूण जेजू आयज आपलो शीण परगट्टा. आमच्या सगळ्या फुडाऱ्यां खातीर मागुया. प्रितीवंत बाबा, आयच्या समाजांत पवित्र सभेंत तशें राजकरणीक मळार तुज्या नांवान चाकरी करतल्या तुज्या भयणी भावांनी खालतिकायेन भर घेवन आनी मोगान वावरूंक तांचें कर्तव्य म्हूण मानून घेवन तांच्या भावरा सेवेंतल्यान ते तुजे प्रतिनिधी म्हूण लोकांन तांकां वळखूं बाबा. आपलेपण विसरून गरजेचो आनी आपल्या शेळयांचो मोग परामर्श करतले फुडारी ताका कर. पवित्र आत्म्या ही आमी मागता जेजू आमच्या बऱ्या गवळ्याची नांवी. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळलें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.